नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आनी हांव दिप्ती काकोडकर टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाची मुखेल खबरो। फातोर्डा जिल्लो हॉस्पिटला लागसार जाल्ले हिट एंड रन अपघातात एकल्याक मरण। फातोर्डा पुलिशेन अनवळखे आड केला गुन्यांव नोंद। पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। खोर्जुव्या फेरी धक्क्यावेल्यान जीप थेट पावली न्हंयेत। गाडयेंतले प्रवाशी सुरक्षीत। गुगल मॅपाचो अंदाज कळून नाशिल्ल्यान घडली घडणूक, मेळ्ळा म्हायती। गोवा मॅरिटायम क्लस्टर थळाव्यांक आनी बोट बिल्डर्सांक करता सक्षम। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची म्हायती। राज्यात पावसाचो नेट सुरूच। मोंता चक्रीवादळाचो गोंयांत फटको। वेगवेगळ्या वाठारांत पडझड, शेतांचे लुकसाण, लोकजीण विस्कळीत। आडवेळ्या पावसाक लागून सश्टीतली शेतां गेली उदकापोना। लुवणे खातीर तयार जाल्ले शेतांची जाल्या नाशाडी। शेतकारांनी उक्तायला हुस्को। आनी सेगीत पडपी पावसाक लागून दूधसागराचेर वचपी पर्यटकांक घाल्ली बंदी। पावस उणो जाल्ल्यान पर्यटन वेवसायाक केली सुरवात। सुमार 100 पर्यटकांनी दूधसागराक दिली भेट। आता खबरो विस्तारान। फातोर्डा जिल्लो हॉस्पिटला लागसार जाल्ले हिट एंड रन अपघातात एकल्याक मरण आयले। वेर्णा रावपी 48 वर्सांचो प्रवीण सावंत अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा उसरा राती हो अपघात जालो। ह्या प्रकरणा आड फातोर्डा पुलिशेन अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला। पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन मेन रस्तो जो आसा ताजेर एक हिट एंड रन केस जाली आनी हातूंत भितर एकट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो दादलो आपल्या घरा वतालो। ताचें नांव आसा प्रवीण सावंत। हाका वर्सां 48 आनी हो सेनावली वेर्णा हांगा रावपी। तो आपले घर वतालो। घर वतना वाटेर ताजे कितें तरी पडलें पूण तो तें काडपा वतना फाटल्यान जी एक ग्रीनिश कार येताली ते कारीन ताका जोरदार धपको दिलो। हो धपको इतलो पावरफूल आशिल्लो की तो एक 100 मिटर सुमार उसळून पडलो आनी तो आगताक मेलो। थंयच्यान आय विटनसान ही घडणूक आमकां सांगली फोनाचेर आनीक ताजे म्हणण्या प्रमाणे तो जी गाडी आशिल्ली ती खूब फास्ट येताली, 100च्या वयर स्पिडीर आशिल्ली आनी ताजो आपलो कंट्रोल जालो ना। तो मोकलो आनी डायरेक्ट थंयच्यान पळून गेलो। ताजे नंतर जो मनशान हे इन्सिडंट पळयलो ताणें 100 नंबराचेर कॉल केलो आनी सांगलें की अशी अशी घडणूक जाल्ली आसा। ताजे नंतर फातोर्डा पुलीस थंय पावले, 108 पावली पूण तो मनीस तांणी डेड डिक्लेअर केलो। आता फातोर्डा पुलीस ह्या प्रकरणाचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात। सध्या पुलिसांनी अननोनाचेर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा। तो IPC सेक्शन 279 304A IPC आनीक 134A(B आनीक मोटर व्हेहिकल एक्ट हाजे अंडर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा। पुलीस ह्या दिसांक म्हणटात की आमी पेट्रोलिंग वाडयलां, नायट पेट्रोलिंग करतात, पूण अशें दिसता की हे इन्सिडंट्साचे फाटल्यान की पेट्रोलिंग म्हणटा तें खंयच जायना, मेन हायवेचेर सुद्दां जायना। कारण जरी तो हायवेन सुद्दां गेलो जाल्यार ताका ह्या वाटे भितर 3 पुलीस स्टेशन लागतात। एक म्हणजे फातोर्डा, ताजे नंतर मायणा कुडतरी आनी मागीर वेर्णा। पूण खंयच ताका पुलिसांनी कोणेच ताका धरपाक शकले नात। कारण मेन म्हणजे जाणें पुलिसांक कळयलें ह्या एक्सिडेंटा बद्दल तो डायरेक्ट 100चेर केल्लो म्हणजे हेडक्वॉर्टर्साक आनी थंयच्यान तांचे सगळे पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्मेशन वचपाक जाय आशिल्लें पूण अजून पर्यंत ताका ट्रेस करपाक जालें ना। दुसरी पुलिसां मुखार ताका धरपाची म्हणजे एक डिफिकल्टी येता ती म्हणजे CCTV फुटेज। ह्या रोडा भितर 2 आस्थापनाय आसात। तांची CCTV आसा खरी पूण तांणी CCTV रस्त्या सायडी केले नासतना आपले सायडीक केल्या। कारण हाजे कारण म्हणजे पुलीस येवन परते मागत आनीक वेगवेगळे इन्सिडंट जाता ताका लागून हेल्प करपा लागून ह्यो आपले सायडीक मारून दवरले आसा आनी हाका लागून पुलिसांक आतां मुखार आनी अशें CCTV कलेक्ट करीत वचचें पडटलें आनी ताजे नंतर हाजो तपास लागतले। पूण सद्या म्हायती मेळटे प्रमाणे अननोनाचेर फातोर्डा पुलिसांनी हाजो गुन्हो नोंद केलो आसा। गोंधळ टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकाणेकार। खोर्जुव्या फेरी धक्क्यावेल्यान जीप थेट न्हंयत वचपाची घडणूक घडली। सोमारा फातोडेर 2.5 वरांचेर ही घडणूक घडल्या। ह्या गाडयेंत आशिल्ल्या प्रवाशांक सुदैवान कसलीच दुखापत जावंक ना। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून जीप उदकांतल्यान भायर काडली। ह्या गाडयेंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो तशेंच हेर कांय वस्तू सापडल्यात। गुगल मॅपाचो अंदाज कळून आशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या।
क्या तो है ये क्या है दिखाओ ना क्या है ये क्या है मैं नहीं तुझको सुन पूछ लो रहा हूँ फूको इसको बताओ क्या है ये तुझको मैं क्यों पूछाऊँ कौन सा क्यों तुम बताओ ना ये पूरा जो तमाशा किया ये क्या है ये तमाशा नहीं किया तुझको पूछा है आमकां एक कॉल आयल्लो की तांबडीच्या धक्याचेर कार भितर पडल्या म्हणून. सो आमी तुरंत टर्नआउट केलो. टर्नआउट करतकूच आमी हांगा येवन पळयता जाल्यार हांगा लोकल आशिल्ले पुलीस आशिल्ले. सो आमी पयलीं आयडेंटिफाय केली आनी ते आयडेंटिफाय करपाक आमचे लोकल एक कॉमन निलेश आनी एक योगेश हे दोग जाण भुरगे आसले तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली थंय आयडेंटिफाय करपाक. आमी तांकां सांगलें आमी आयडेंटिफाय करता क्रेन यूज करची पडटली. सो ह्या वजह आमकां क्रेन यूज करची पडली ना. आमी जे आमचे फोन आमी ते वायर घालून ह्या भुरग्यांनी भितर वचोन ते घातले आनी टो गेली. गाडी सुरक्षीत टो करपाक करून आयली. काय डॅमेज जावना. डॅमेज तिजो फक्त फुडलो गार्ड एक डॅमेज जाला आनी एज युजल गाडी उदकान गेल्या म्हणून तेजी ती डॅमेज जाली आसली. सो हेतून 2 जाण आशिल्ले. एक अमरदीप सिंग म्हणून, किरणदीप कौर आणि नितीन सूत म्हणून सगळे सेफ आसा. काय हानी जावना तांणी काय सांगलें. चार जाण आसले. एकट्याचें नांव म्हाका मेळोंक आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना आमकां कळून येयलें की ते हे फॉलो करताले ह्युमन लोकेशन. सो तो लोकेशनाचेर ते भितर वडे गेले. सो हांव एक तुमच्या मार्फत नाजाल्यार लोकांकूय एक आव्हान करता की तेंच्यांनी पंचायतीक जावं गव्हर्मेंटाक सांगून हांगा एक ब्रेकर घालपाचो. ब्रेकर घालपाचो नाजाल्यार हांगा तरी गेट तरी एक घालून दवरपाचो जेणे करून नेक्स्ट टायम असो इश्यू जावचो ना. So there's no barricade, there's no warning sign, so my car just went in. What time it went inside 2:30 in the night. 2:30 in the night how you came here No warning sign, no barricade, and do the not. okay but there are some beer bottles also inside यावर उदकान पडलेली आणि कोणतरी मोयड्या रावता म्हणटा म्हणून भायलो तो म्हणून आमी ताका आमच्या हांगासले खोर्जुईच्या आमी हेल्प केलो काडपाक कित्याक आमकां वायट दिसलें त्या कोणीय तो कोणायची जावं म्हणून हितून बियरी आसा तो म्हणटा लोकेशनार आपूण येयला म्हाका दिसता तो टायट आसलो आनी आल्दोनान तरी सगळे भायल्योच येवन पडटात आमचो आल्दोनकार कोणूच पडाता हे जर गोंयकारांच्या गाडयेन बियरी आसले जाल्यार तांकां जेलीन व्हरता आनी कितें कितें पुलीस नाटकां करता की आतां हेजेर एक्शन पयलीं घेवंक जाय पुलिसांनी गाडी पडला म्हणून हेजेर आतां एक्शन घेवपाची गरज आसा. मुरगांव बंदर प्राधिकरण हे एक धोरणात्मक प्रवेशद्वार असून आता हे लॉजिस्टिक क्रूज पर्यटन आणि नवीकरणीय ऊर्जा म्हालात विस्तार करतले. गोवा शिपयार्ड स्वदेशी संरक्षण उत्पादनात आघाडीचेर आसा. नौदळ तटरक्षक दळा खातीर जहाजां बांदता. गोवा मॅरिटायम क्लस्टर थळाव्यांक आणि बोट बिल्डर्सांक सक्षम करता अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. मुंबईत जाल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयले. Marmagua Port Authority is a strategic gateway now expanding into the logistic, cruise tourism and renewable energy cargo. Goa Shipyard Limited leads to indigenous defense production, building vessels for a navy, coast guard and friendly nations. Through the Sagarmala and PM Gati Shakti, Goa is upgrading the connectivity and waterways for the faster, cleaner and more effectively transport. Goa Maritime Cluster is the first in India, empowers the local ship repairs, boat builders and creating the job and skills. Aligned with the PM Sri Narendra Modi ji's Atmanirbhar Bharat, Goa is driving the self-reliant, innovative and sustainable coast. Our focus is on transparent port-led industrial growth, eco-friendly coastal shippings and cruise tourism, infrastructure for the fisheries, logistic and renewable energy, skilling youth for the maritime job. We aim to balance the growth with the ocean health, advancing the circular economy model, clean energy, responsible use of marine resources in line with the SDG 14, Life Below Water. We express our deep gratitude for the Inland Waterways Authority of India for allocating the 200 crores of rupees towards the development of national waterways in Goa.
मॉन्सून सोंपलो तरी गोंयांत पावसाचो नेट सुरूच आसा. अरबी दर्या आणि बंगालचे खाडीत तयार जावपी मोन्था चक्रीवादळाचो गोंयाकय फटको बसला अशें कळटा. हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. आयतारा पणजेर 69.2 मिलीमीटर जाल्यार मोपा 35.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत दाबोळे सगळ्यांत चड 131 मिलीमीटर जाल्यार सांग्यार सगळ्यांत कमी 36.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पावसाक लागून शेतकारांचें लुकसाण जालें तशेंच राज्यांत कांय वाठारांत झाडांची पडझड तशेंच घरां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात. पावसाक लागून लोकजीण बरीच विस्कळीत जाल्या. हांगासर अचानक आमचे घर पडले. माझी मम्मी बीन GMC सध्या ऍडमिट हा आणि पप्पा बीन कामाक गेला आणि आम्ही सारखी गरीब गणेश सारखी आणि मातशी हेल्प करची आमची. कितें कशें पडलें हें? झाडां भितर सगळे हे जाल्लेले वाडी लागलेली आसली. ताका लागून पडलां. हय केन्ना पडलें? आतां पडले दिसता, म्हाका खबर ना. मी गेल्लो एग्जामीक न्हू, सो आनी कोण नासलो घरान? कोण ना घरान. घरान कोण आसलो जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता. प्रॉब्लेम जातालो न्हू. फाटले 4 दिसांच्यान पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून साश्टीच्या शेतकारांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. लोणये खातीर तयार जाल्ले भाताच्या पिकाची पावसाक लागून नाशाडी जाली. हातातोंडा कडेन आयिल्ल्या पिकांचे लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को उक्तायला. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. तुमी चोयला आसतलें नोव्हेंबर टायम म्हणल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर टायम तो निवपाचो शेत निवपाचो हे आमगेलें खरीफ शेत निवपाचो. पूण आतां गेल्ली 10 दीस सुमार जाले ते असो भयंकर पावस पडपा लागला की शेतां जी कोणाली स्टँडींग आहा ती आड पडपा लागल्या आनीक तांकां कोंब येवपा लागला. जेणी कोणी पळय पावसाची स्टार्ट जावचे पयलीं कोणी निवल्ली तांकां सुकोवपाकूय मेळना, तेंगेलेय हांकां कोंब येवपा लागला. कित्याक तांकां खंय सुकोवपाकूय मेळना आनी ताका वारें करपाकूय मेळना. आनी जी स्टँडींग आहा ती कट करपाक मेळना कित्याक शेतांनी उदक भरलेलें आसा. हार्वेस्टर जे पळय कोणाचे सर्वीस प्रोवायडर कोण आहा तांकांय काम ना कित्याक तांकां मशीन चलोवपाक मेळना. मशीन चलयता एक अर्दे वर सुमार दिसता दिसभर पावस पडटा, सो मशीन स्टार्टूय मारून फायदो ना. आनी तें स्टार्ट मारलें जाल्यार तें शेतांक उदक भरोन तें मशीन रोमता. आनी दुसरें म्हणल्यार उदका लागलें जाल्यार उदक भितर सरलें जाल्यार परत तेगे हार्वेस्टिंगूय सारकी जायना. सो ही सगळी जी हें जाल्लें आहा तेजेर ओवरऑल सगळ्याक लॉस जाल्लो आहा. जे पळय स्टँडींग क्रॉप आहा तेकाय लॉस आहा, जेणे हार्वेस्ट केल्ले तेकाय लॉस आहा. आतां हें म्हजें शेत सगळें वयसान सकयल सगळें गेलां, आड पडलां, उदक भरलो आहा. हाल थिंग रोव येतलो आनी पयलीं पडे कोणें हार्वेस्टर लायन केलो पडे ते लोकांनी हें हार्वेस्ट केलो पडे तेंगे सगळें भातां रोव आयला. आतां आमचो MLAन बी आयकलां राय बाय सगळें रोव आयल्या तें भात कोंत येना तें गोरवां पासून खावपाना तें कोंब येतलो. आतां हें आड पडलां आनी गॅरंटी ना आनी मातशी वाड जाल्यार ओके ना जाल्यार आख्खो हांव 100% लॉस. आतां 90% हें स्वच्छ उदक भरलो आहा. आनी आमकां गव्हर्मेंटान जाता तितू आतां आमगे MLA उलयले ते भाशेन जाता तितू कॉम्पन्सेशन दिवचें. 4 रुपया पर स्क्वेअर मिटर एज पर मॅक्झिमम कोंता येना दिता. आतां आमी कितें करपाचें? आनी लोक हेंकां शेतकारांक तुमी एनकरेज जावपा जाल्यार हे भाशेन भुरगो हो इतले रोयता इतले आमकां सबसिडी तुमी लास्ट टायम घालवले आजून ना. MSP मी सपोर्ट प्रायस ना कित्याक फायदो एकला गोंयचो बोर शेतकारांक भोवन दवरला दुसऱ्याक दिला. आनी हें आतां आड पडलें पावसा लागून तुमकां मार बसला सारकें 100% 100 चोयले एग्रीकल्चर कोणा लुयली तेंगेले बी मार बसला. करेक्ट. कोण लूल पडे हावस केला तेकाय मार बसला. ते काय करू विलोईंग करू मेळ विलो भायर दिवपा उरला हेचो हावयर जाल्या तांकां कोंब आयला. एक पाटी तो कोंब शूट आयले न्ही ते भात पॉल जाता ते भायर गेले न्ही. सो ही आतां गोव्हर्मेंटान आमकां चोवपाचें आनी आमकां अत्यंत गरज सबसिडी बरी चडोवपाची आनी टायमार दिवपाची. दूधसागर हंगामाक सुरवात जाल्यार सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून 25 ऑक्टोबर ह्या दिसा व्हडा प्रमाणात आयिल्ल्या पर्यटकांक परतून धाडले. उपरांत 26 ऑक्टोबराक पावस उणो जाल्ल्यान पर्यटन वेवसायाक सुरवात केल्ली. सुमार 1330 पर्यटकांनी दूधसागर धबधब्याक भेट दिल्ली. कांय वरां उपरांत परतून वाऱ्या वादळाच्या पावसाक सुरवात जाल्ल्यान दूधसागराचेर वचपाक बंदी घाल्ली. सोमारा परतून ह्या वेवसायाक सुरवात केली. सुमार 100 पर्यटकांनी दूधसागराक भेट दिली. आमी कुळ्या आसा ज्या जाग्यार हांगा पर्यटन हंगाम चलता आनी मोठ्या प्रमाणात दूधसागर असोसिएशनाची गाडयो हांगा पर्यटकांक घेवन वचपाक सज्ज आसा.
25 तारखेक जेन्ना दुधसागर पर्यटन पावसाक खातीर फॉरेस्टान बंद दवरलो तेन्ना मोठ्या प्रमाणात हांगा ट्युरिस्ट आयिल्ले आनी तेन्ना सगळे ट्युरिस्टांक माघारी वयचे पडले आनी तेका लागून 26 तारखेक हांगा पर्यटन हंगामाची जेन्ना चालू जालो आनी तेन्ना 190 जीप गाडी गेल्यो आनी 190 1330 पर्यटक आनी दुधसागरार भेटिल्ली. आज 27 तारखेक आतां सकाळी 9 दुधसागर चालू जालो आनी आतां 10 पर्यंत जवळ 10 साडे 10 पर्यंत जवळ हांगा जवळ 100 पर्यटक आनी दुधसागराक वचपाक गेल्ले आसा गाडयो आनी आतां सद्याक सामकी थंड आसा. ट्युरिस्ट पावसा बंद आसल्या कारणान बंदाचो हो परिणाम जालो, एक दीस बंद दवरले आनी हो परिणाम जालो अशें लोकांनी म्हणणें आसा. पूण जेन्ना ट्युरिस्ट बंद जाले आनी आतां पावस पडटा ह्यो टायमार थंड जाले पूण अजून मेरेन तरी ट्युरिस्ट सद्याक चड येयना. दिसभराक गाडी कितली सुट्टा ते तरी पळोवया. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. दिवचलच्या बस स्टँडा लागीं बायपास रस्त्याचेर कोयर उडोवपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आशिल्लें. हो कोयर न्हंयेत वतालो. हो प्रकार बंद जावचे खातीर पालिकेन नेट लायला. दुसरे वटेन न्हंयेत जावपी निर्माल्य वा कोयराच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर न्हंयेच्या धडेर जाळी लायतले तसो प्रस्ताव पालिकेन PWD खात्याक धाडला अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकार हांणी दिली. बस स्टँडा कडेन आमी नेट जे मारला ते थोडेशे लोक येता वयता कचरो उडयता आनी थोडे थंय मुद्दम हाडून प्लास्टीक बी सगळें उडयता आनी ते मागीर ते घसरून मागीर न्हंयन वयता म्हणून आमी फूल ते बस स्टँडाचेर हें मारला ग्रीन नेट. आनीक खंय मारपाचो बी विचार आसा? आतां आमी दुसरें अशें करतले की आमी आतां PWD एक लेटर करतले आनी सगळ्याक आमचे जे पूल आसा जे त्या पुलांचेर सगळ्या वाटेन तुमी जाळी 3 मिटरची ना जाल्यार ग्रीन नेट मारपाचें अशें म्हणून म्हणजे लोकांनी भितर कितें उडोवप ना. निर्माल्य बी? हय, निर्माल्य बी उडोवप ना. पण आनी खंयचे तुमकां अशे हॉटस्पॉट बी आहा? आमचे कडेन हॉटस्पॉट सद्या बाकीचे सगळे क्लियर जाल्ले आसा. फक्त ते पाजीर थोडेशे येवन थंय हें करता अजून तो थोडेशे प्रमाणात आहा पूण मोठें जें कितें आसा पाजी वयलें तें क्लियर जाला. फक्त आतां हें आसा तें मुस्लीम वाड्यार मातशें हें आसा म्हणजे रोलिंग मिल हेचे कडेन आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडेन रोड वता तो रोडाक ते पंचायतीन पडटा थंयसरूच क्लियर जाल्लें आसा. फक्त आमच्या मुस्लीम वाड्यार मस्जीद जातकीर मातशें फुडें थंय उजव्यान थोडेशें हें आसा म्हणजे प्लास्टीकचें. म्हणजे आनीक खंय नेट मारचें ना सद्या? ना आनीक आमी नेट मारचे ना कित्याक ती नेट मारपाची अशी हें गरज ना आनी आमी आतां स्वच्छता आनी अवेरनेस चालू केला सगळे कडेन. फक्त न्हंयच्या पुलांचेरूच हे करता? हय, पुलांचेर आमी PWDक सांगून PWDच्या थ्रू आमी करपाचें केलां. म्हणजे आतां सद्याक क्लीन आहा? आतां सद्या क्लीन आसा. सावड्डे 70 वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. फाटले 8 दीस जाले नळांतल्यान उदकाची पुरवण बंद जाल्ली आसा. संबंधिता कडेन विचारपूस केल्यार एक कारणां दिता अशें थळावे सांगतात. उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सावड्डेकारांनी उदका पुरवण कार्यालयाचेर सोमारा धाड घाली आनी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिली. उपरांत संबंधीत अधिकाऱ्यान सांजे मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत जातली अशें आश्वासन ह्या वेळार दिलें. उदक येता म्हणून आनी तेज्या उपरांत आतां आमकां उदकच येना म्हणजे येयलें सुद्दां जाल्यार बारीक येदें हिरा येदें येता 1-2 कळशे भरता म्हणसर तें उदक नाच जाता. म्हणून ह्यो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा न्हू तो बेगींतल्या बेगीन मातसो सॉल्व करचो. म्हणजे तुमकां आतां दिवाळी कडेन उदकच ना? ना, दिवाळीक आतां आमकां उदकच ना. म्हणजे तुमकां आतां फाटल्या दिसान खोदळ उदक येतालें पळय तो इशू आतां कमी जाल्लो? हय, आतां खोदूळ येना. खोदळ येना पूण आसता उदक म्हटल्यार अर्द्या गांवांक सकयल मेळटा आनी चडशा अर्द्या वयल्या गांवांक उदकच ना. म्हणजे तुमी आतां तुमचो जो ऑपरेटर आसा हे तांकां सांगलेलें उदक बी अशें ना म्हणून? तांकां सांगलें जाल्यार ते थोडे कितें सांगता टाकयेन उदकच ना म्हणटा, वाल सारके ना म्हणटा, अशें म्हणजे कांय ना कांय तरी प्रॉब्लेम सांगत आसता. हय. आनी आतां तुमी ऑफिसान येयला त्या ऑफिसान तुमकां आतां कितें सांगलां? ऑफिसान आमकां आतां सरान सांगलां की सांजचे 4 पर्यंत आपूण येवन थंयसर पळयता आनी कितें तें सोल्युशन काडटा अशें म्हणून सांगलां. म्हणजे सोल्युशन काडटा म्हणल्यार ते कितें म्हणटा वाल सारके ना अशें? हय, वाल सारके ना अशें म्हणून आतां ते वाल सारके करून गेल्या अशें म्हणून सांगलां. पूण बाकीच्या गांव थोड्यांक म्हणटा उदक येता तांकां उदक कशें पावता तर तेजें तुमकां? ते उदक पावता म्हणजे ते सकयल आसा न्हू. आमची जी घरां आसा थोडी ती वयर आसा म्हणजे हायटीक आसा त्या कारणान सकयले वाल जर बंद केले जाल्यार एखादें आमकां पावोंक शकता न्हू. म्हणजे तुमच्या आतां सावड्ड्या हितूर कितले वाडेशे आहा तांकां उदक अशें ना? म्हणजे हरिजन वाडो एक आसा तांकां उदक पावना आनी हे सायडीन मळवाडो म्हणजे पंचायत जी आसा न्हू तेजे हेवटेन वयर घरां आसा तितल्यांक कोणाक चडश्यांक उदक पावना. म्हणजे एक 200-300 लोकांक उदक? हय, 200-300 लोकांक उदक पावना. आनी आतां जर तुमी बेगिनात जर तेंच्यांनी आतां उदकाचें हें करूं ना जाल्यार तुमी मागीर आतां कितें करतले?
कितें पिवपाक उदक जायत पडटा न्ही पिवपाक उदक जायत न्हू मागीर तेजेर कितें तरी एक्शन घेवची पडटली न्हू. उदका खातीर येयला म्हणजे कितें जालें आमकां उदकच येयना नळाक मागीर तुमी आतां उदक नासलें जाल्यार कितें करता मागीर मागीर आनी कितें करतली उदका शिवाय रावता न्ही केन्ना येता तेन्ना नळाक भरता नाजाल्यार मागीर तशी रावता अशें रावता पूण आतां दिवाळीक तुमकां उदक आसलें आतां सण आहा ते ना ना उदकच ना ना आतां म्हणजे तुमी आतां मागीर रांदपाक बी उदक खंयचें घेता तर मागीर कोणाच्या नळाक येता तेजे नळाक वयता मागीर खंयच्या पयसल्यान घेवन येता घेवन येता आतां तुमकां ऑफिसान आतां कितें म्हटलां ऑफिसान आतां कितें सांगलां न्हू आतां सारकें करता म्हटलां वाल बसयता म्हटलां. पूण आतां तुमकां उदक ना म्हणटकूच बायलांक उदकाचो चड त्रास जाता न्हू हय मागीर आमकां टँकर धाडटा म्हणजे आमकां व्हरपाक जायना न्हू तुमची घरा वयर वयर म्हणजे उदक बी ना अशें म्हणून म्हणजे कालच्या दिवशी म्हणतात सो तो इंजिनियर मात्र फोन केला ना सकाळी आता काम चालू आसा सो जातले म्हणजे वालाक प्रॉब्लेम आसा गेट पडल्या सो तो ऑपरेट जायना वाल फुल स्विंग ऑपरेट जायना कितें जाला आतां लो लेवल घरा आसा तांकां उदीक चालूच आसता ते वयल्या लोकांक आसा तांकां मागीर फूल तो वाल बंद जावपाक जाय सो आयज रिपेर करून फिल्टर जातलो म्हणटा देऊवाडा मांद्रे वाठारांत संदीप शेट मांद्रेकार हो कलाकार फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं तुळशी वृंदावनां तयार करता. इतलेंच न्हय जाल्यार पुतळे आनी चित्रशाळेंत गणपतीच्यो मुर्त्यो लेगीत तो तयार करता. तरणाट्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवच्या परस ह्या क्षेत्रांत काम केलें जाल्यार तरणाटे बरो वेवसाय करपाक शकतात अशें संदीप सांगता. जाली म्हाका दिसता जवळ जवळ 1919 खूब वर्सां पळय पिढ्यानसून पिढ्यान करतात 12 म्हयने चालू आसता पण चड मातशे चड बिजी आसता मागणी आसता दिवाळेक तुळशीची लग्ना खातीर 100 करतात पण ऑर्डर आसात तशी ऑर्डरी आसा ऑर्डर आसात तशी माझ्या कडेन जवळ जवळ म्हाका दिसता 350 पॅटर्न आहात डिफरंट पॅटर्न आहात जाय तसले. ओके. आणि तुम्ही कामगार खंयच्यान लोकल काय मागीर आमचे हांगातले महाराष्ट्रातले ती एका फुटाची बारीक येदी अशी ओके. आणि मागीर व्हडल्यान व्हडली आहा ती 2 मिटराची ती देवळांक बी बसयतात व्हडली आमी बसोनूय दिता रंगोली दिता फुल प्लस हांगा जाय जाल्यार हांगा पेंटी आतां दिसता ते सगळे ऑर्डरच्या रेडी आहा फक्त गाडयेन घातले अवेलेबल आहा कामां चालू आसतात हय दीपस्तंभ ओके डिझायन वर्क आर्काडे प्रवेश दावार प्लस तुळशी फाटी तुम्ही आयिल्लेत तोणाय केल्ली हय सगळे चालूच आसता काम 12 म्हयने काम चालूच आसता आवड आसा न्हू पयली वचून कित्याक ती शिकोवपाची गरज ना कोणाकडे शिकपाक वयपाची गरज ना पयली पासून घरान आसूना न्हू ते ओके ते दवरला काय ना मन लावन आणि आवड जाय येतात माझ्याकडे शिकपाक येतात कॉलेज सकाळच्या कॉलेजीन सांजचे येतात ते तांकां पेंटिंग वर्क दाखयतात आनी कितें कलरींग जाय करपाक ते दाखयतात जाय तशें करियर बरें करूंक शकता नोकरे पेक्षा आपलो स्वताचो बिझनस आहा जाल्यार भिवपाची गरज ना न्ही मोल्ड असतात फायबरचे सिमेंटाचे मोल्ड आनी मागीर ताका तेल मारून नट बोल्टाचे टायट करून ते बरें सिमेंट मारून जाय जाल्यार हेका काबळो यूज करपाचो आनी सिमेंट घालून काडपाचें एक दीस काडली काय दुसरे दीस ती दवरप सुकोवपाक तिसरे दीस मागीर ओपन केली काय फिनिशींग केली कमी जाय ती पेंटिंग तुका जाय ती करूं येता. वादळी वाऱ्याक लागून लुकसाण जाल्ले दिवचलच्या मये वाठारांतले बागेतदार सामके काचाबूल जाल्ले आसात. सरकारान लक्ष घालून आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी बागेतदार करपाक लागले. फाटल्या मंगळारा सांजे गडगड मारून पडिल्ल्या पावसा वेळार मयी वाठारांत वादळी वाऱ्यान धुमशणां घातिल्ली. ह्या चक्रीवादळात झाडांची पडझड जाताच बागायती पिकांची लेगीत नाशाडी जाल्ली. ह्या चक्रीवादळाक लागून माड तशेंच माडयो आनी केळी मोडून पडल्यात. हाका लागून बागायतदाराचे 5 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी बागायतदार करतात. माझे खूप नुकसान झालं माडयो हे जाले माडयो खूप मोडल्या आणि 4 माड पडलेले आसा. पण त्याच्या उपरांत आता कोण येऊ ना सध्या कोण एग्रीकल्चर मनीस येऊ ना हे आमचे तलाटी कोण येऊ ना बघपाक हांगासर. पण साधारण तुवें कितली नुकसाणी जाल्या असेल 1 लाख नुकसान झाली आसा. 70 माडी हे जाले म्हाजे पडलेले आसा म्हणजे उमटून पडल्यो उमटून पडले मोडल्या कावळ्या बी मोडलेले आसा. तलाटी येऊ ना एग्रीकल्चर मनीस कोण येऊ ना हांगासर बघपाक.
बाकी आनी कोणा मनशाक बिगडना आनी कोणाक काय जावपाक आनी कोणाक काय जावना फक्त बागायती पिकाची सगळें हें नुकसान म्हणजे खूब म्हणजे काडपाक प्रॉब्लेम जातलो इतले पयले. त्या दिसा वारो पावस इतलो येयलो की पावस कमी म्हटल्यार वारोच भयंकर येयलो जेणे करून आमची जितकी बागायतीची लुकसाण जाल्या मोठी मोठी झाडां पडली माडयो मोडली असो वारो पावस केन्ना आमी आयुश्यान पळोवंक नासलो. म्हणजे पावस जर येतालो पूण वारो इतलो भयंकर की म्हाका आतां 60 वर्सां जालीं म्हटल्यार असो वारो आनी केन्ना पळोवंक चक्रीवादळ कशें जालें आनी जी लुकसाणी जाली इतकी लुकसाणी केन्नाच जावंक नासली आनी ती म्हाका दिसता भयंकर म्हणजे भयंकर. साधारण कितले आसता लुकसाणी? साधारण म्हाका दिसता ती 2-1 लाखाची लुकसाण जालां. माडूच 4-5 माड मोडून पडले, माडयो 50 मोडल्यो, केळी बाकी सगळे अशी गेल्यात बारीक बारीक आनी मोठी झाडां आंब्याक पडल्या. गव्हर्मेंटा कडेन मागणी ही आसा की कितें आमकां इतकें आतां उत्पन्न जावपाक परत भयंकर टायम लागतलो न्ही. आमचे पळय हाज्या बापायच्या हाज्या पंजाच्या टार्गेटची न्ही. आतां आमी लायली झाडां जाल्यार मागीर ती केन्ना जातली. ती आतां जेन्ना उत्पन्न दिवच्या टायमार ती गेली झाडां म्हणटकीर आमकां खूब लॉस जाला न्ही. तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तरी आमकां हेल्प करपाची अशें गव्हर्मेंटा कडेन मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कोमुनिदाद जमनीचेर लोकांनी बांदिल्ली घरां ही सरकाराच्या मान्यतायेन न्हय जाल्यार कोमुनिदाद संस्थेंतल्या लोकांच्या मान्यतायेन बांदल्यात. ह्या लोकांक तांची घरां कायदेशीर करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या कोमुनिदाद संस्थांनी सहकार्य करचें. तांचे आड न्यायालयात वचचें न्हय अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कोणाचेच घर मोडचें न्हय हो ह्या येवजणे फाटलो हेतू आसा. सांखळे म्हजें घर येवजणेच्या अर्जांचें मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी वांटप जालें. ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. कोमुनिदाद लँडाचो हांवें परत सांगता की बऱ्याच जाणांक आपूण कोमुनिदाद लँडान रावता हेंय खबर ना. आमच्या मतदारसंघात कोमुनिदाद लँड हरवळ्या पंचायतीत खूब मोठ्या प्रमाणात आसा, वेगळ्या पंचायत क्षेत्रात खूब मोठ्या प्रमाणात आसा, नावेले ग्रामपंचायतीत खूब मोठ्या प्रमाणात आसा की जे कोमुनिदाद लँडात रावता आनी कोमुनिदाद लँडांतली घरां ही रेग्युलरायज करपाची ही म्हाका दिसता हाज्या सारकी बरी संदी आनीक आसची ना. कोमुनिदाद लँडाचेर रेग्युलरायज करपाचो फॉर्म वेगळो आहा, तो फॉर्म तुमी घेवचो पडटलो, तो फॉर्म भरचो पडटलो. तेकाय बी म्हणजे परत तुमी एक एफिडेविटूय दिवचो पडटलो आनी कोमुनिदादी कडल्यान कन्सेंट घेवचो पडटलो. तुमी डायरेक्टली कोमुनिदादीचो जो कोण तुमचो एटर्नी आसा किंवा जो कोण कस्टडियन्स आसा ताका मेळोन ताज्या कडल्यान ती एनओसी घेवपाची की आपूण ह्या जागेक 2014 पयलीं आपल्याक कशी आपूण एनक्रोच करून रावला आसत किंवा आपूण तुवें दिल्या आसतली, कोणा कडेन पयलींची पावती आसतली, कोणा कडेन पयशे भरलेल्याचे आसतले किंवा डायरेक्टली तेजें एफिडेविट करून दिल्ल्याचे आसतली. ती फॉर्म भरपाचो आनी ताका कन्सेंट दिता तोय लावपाचो आनी 2014 पयलींचे डॉक्युमेंट लावपाचे. हांगा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम घर आनी घरा भोंवतणी 200 मिटर, घरा भोंवतणी 2 मिटर म्हणजे मॅक्झिमम जागा ही 300 मिटर ही जागा जी आसा ती तुमकां मेळपाक शकता. आनी ताकाच लागून ही जागा घेवपा खातीर कोमुनिदादींतले सगळे जे आसा तांच्यांनी ताका सहकार्य करचें. कोमुनिदादीच्यो जितक्यो कमिटी आसात त्या कोमुनिदादीच्या सगळ्या कमिटींनी हांव पुराय गोंयभरच्या कोमुनिदादीच्या लोकांक आव्हान करता की कोमुनिदादीच्या जागेक घरां बांदलेली ही सरकाराच्या कन्सेंटान काय बांदूं नाशिल्ली, ही तुमच्या कन्सेंटान बांदल्या आसतली. कदाचित तुमी तेन्ना तांकां बांदूंक दिल्या आसतली. म्हणून ती घरां लोकांची जी रेग्युलरायज करपाचें जे आसा ते कोर्टान घालचे ऐवजी तुमी तुमचे पेमेंट जो आसा हो तेंच्या कडल्यान घेवन आमी दिवपाक तयार आसा. त्या खातीर तुमी म्हणजे खंयसरूच कोर्टान न वयता परत एकदा म्हणजे लोकांक सहकार्य करचें जेणे करून ही घरां मोडची न्ही हो सरकाराचो उद्देश आसा. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.